पुराजनाक गत करता प्रार्थना करसूया आम्ही याची संच डिस्कशन निरान्तस्य ज्ञानमिलितं येन तस्मै विष्णुपदाय कृष्णे श्रीमते भूमि निति नामिने नमस्ते देवे निर्विशेष शुभ देशतारिणे भगवान ऋषेशतन मम वृंदावनम रजवधु वर्गे श्रीमद्भागवत प्रेम पुमर्थो चैतन्य महाप्र तत्राधरा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचरी वृषभ प्रणमामि श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. लास्ट टाइम आम्ही डिस्कशन होतो तेव्हा हे एक असाधारण जावन आशिल्लें रूप जगन्नाथालें ताजे विशीं आमी डिस्कस केलेलें. आमी पळयलेलें की देव कशी देवाक आयकता आशिल्लो रोहिणी देवीन द्वारकांतू पुराजना द्वारकावासीक रोहिणी देवी ते वृंदावना विशीं काणी आयकता आशिल्ली आनी ते कृष्णाक ऐकूंक आशिल्लें. ताका आमी कशी कसले एक आमकां डिस्ट्रॅक्शन जाल्यार आमी ते कसले कॉन्सन्ट्रेट करून काम करता आनी कसले डिस्ट्रॅक्शन असल्यार आवाज कसले असल्यार आमी बंद करून सोडता ती कसले आमकां फोकस करून आयकूंक कसले की शांत वातावरण तशींची देव ते वृंदावना विशीं आयकता द्वारकांतू ताका ते पुरा उडगास येता वृंदावना कसं कसं जालेलें आनी ताका कसलें ताका डिस्ट्रॅक्शन नाका कशिल्लें ताका इतलें की तागेलें ते कर्मेंद्रिय कसं म्हणटात पळय देवालें हात पांय तेवूय देवान भितर घालून घेतलो की इतलें फोकस आनी दोळ होळ जालें देवाला आनी हे प्रकार म्हणटात पळय अशी दिसचे पुरो हांवें जगन्नाथा विग्रहाला दर्शन घेतल्यार की कसं की इनकम्प्लीट असं म्हूण कसं की हात पांय इनकम्प्लीट असं म्हूण नाही ते इनकम्प्लीट असं दिसच्याक जाल्यार ते एक म्हणटा दिव्य रुपार पूर्ण असतें देवाल रूप म्हूण कसले की ह्या देवाल रूप अशी स्थितींत आसा खंय देव प्रितीन तागेल्या भक्ताल विशयी आनी तागेले भक्त तागेले विशयी कसो उलयता ती तें आयकत आनी देवान हें रूप धारण करून घेतिल्लें आनी नारद मुनीन प्रार्थना केलेल्या रुपारी तें देवान ह्याच रुपारी विग्रह रुपार जावन जगन्नाथपुरींत तूं देव प्रकट जाल्लो म्हूण पळयता की इतले देवाल ते व्हड दोळे आनी ते आयकुचे ताकाची हें म्हणटात पळय मत्स्य सकट आमगेले वैदीक संस्कृतीन तूं देवाल रूप आसा आमी देवाले कृष्णू रामू नरसिंह जावन येता देव जाल्यार हें जगन्नाथा रूप पळयल्यार पुरा रुपारी असाधारण जावन आसा की एक भक्ताल प्रीती आनी ते स्विकार करतना देवानी अशी रूप धारण करून घेतल्या आनी आमी लास्टार हें पळयलेलें की 5 श्लोकांतू की कशी रथयात्रांतू मस्त सकट देव भारतांतू देवस्थानाचे पालखी उत्सव रथारण जाता जाल्यार भारी रॅर अशी पुरा कडेन देवान भायर येवचें म्हळ्यार उत्सव मुर्तीन येवचें जाल्यार भारी अशी म्हणटात पळय रॅर की प्राण प्रतिश्ठा जालेलो पण मेन विग्रह देवाले तशें जगन्नाथ तोच भायर येता जगन्नाथान भारी एक ताका ताका ते 5 श्लोकांत सांगतात पूण दया सिंधू बंधू सकल जगत म्हळ्यार भारी एक नमुन्याची तागेली कृपा म्हळ्यार समुद्रा म्हणजे तागेली कृपा म्हूण आनी केन्ना ते रथयात्रा म्हळ्यार केन्ना आमी त्या रथयात्रा भाग घेवन ते तांडितात रथाक म्हळ्यार एक प्रकार ताचे लक्षण कसं म्हळ्यार की आमी कोणाक देवाल वयर प्रीत आसा कसले की हें देवान
कसं ना रथाचे हे विषय म्हळ्यार कसं ना की गोपी जनान त्या वाका द्वारका देखून वृंदावना घेऊन वचे म्हणून. सो आमी केन्ना हे एक कार्यांत भाग घेता ती तेन्ना अशी तांचे एक परिणाम जाता की कोण देवाल सेवक आसा देवाल प्रितीच कोण आसा ती आम्ही तांकां सहाय करता ती देवाक म्हणटात पळय द्वारका देखून ताका प्रितीच वृंदावना वरच्याक म्हणून ती भावना आसाची मागशी. सो हाजे नंतर आता मी संची श्लोक पळोवया. परब्रह्मपीड कुवलयोत्फुल्लनयनो निवासिनीलाद्रौ निहितचरणौ नन्तशिरसि रसानन्दो राधाशरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. ह्या श्लोकांत आमी पळयता की मुखार सुनवय हे देवाल लिला विशय देवाल वयरी आनीक एक प्रकार तागेले वर्णन आनी चिंतन करूं येता म्हूण पळयता. आनी तूं पळयता निवासी निलाद्रो निहित चरणोनंत शिरसी म्हळ्यार हो देव निलाचलार राबता म्हूण. आनी अशें सांगिल्लें आसा की ते निलाचल म्हळ्यार त्या बलरामाल्यांची अवतारू म्हूण म्हळ्यार कशी आमी सांगतात पळय विष्णू अनंत शेषार न्हिदोन आसता. आम्ही विष्णू पळयला की अनंत शेषार आसता तो म्हूण आनी अनंत शेष म्हळ्यार बलराम. तशींच ही जगन्नाथ निलाचलांत आसा आनी ते निलाचल बलराम म्हणून. आनी कशी अनंत शेषावर देवाल पांय आसा तागेले चरणकमल आसा तशींच हांगा आपास पळयत सेवा रुपारी निलाचल जावन बलराम जावन प्रकट जाल्लो आसा निलाचल जावन वय आनी हांगा जगन्नाथ चरणकमला तो धारण करता आसा म्हूण. सो एक प्रकारान आमी पळयता की हे अनेक विशयांत पळयता की जगन्नाथ देव पुरा जनाक कशें हांतू सांगिल्लें आसा अनंत शिरसी म्हळ्यार अनंत शेशाक तागेले आशिर्वाद दिता आसा जाल्यार हो एक विशय हांतू हें पळयता की हे जगन्नाथ देव कोण जाल्यार तागेले सेवा करता तांकां आशिर्वाद दिवचे तत्पर जावन आसा म्हणून. परब्रह्मा पिढा म्हळ्यार कुवलय दलोतो फुलन्या नो म्हणून म्हळ्यार देवाले दोळे अशें आसा ती की म्हळ्यार एक हे कमल ताचे पक्क ताचे एक पेटल्स आसचे पुरो ताचे तशी त्या रुपारी ते देवाल दोळे म्हूण सांगिल्लो आसा. आनी कशी एक आभूषण सी म्हूण परब्रह्म पीड म्हळ्यार ते एक आभूषणा मणकेची म्हूण. आनी लास्ट लाईन हांतू पळयता तिनीच हांतू की रसानंदो राधा सरस वपुर लिंगन सखो म्हणून. सो आता आमी हे तीन लाईन पळयल्यार परब्रह्म पीड कुवले मागीर निवासी निलद्रो निहित आनी रसानंदो हे तीन लाईन तीन प्रकाराचे एक प्रकारार वर्णन पळयता. एक प्रकार म्हणून ते परब्रह्म पीड कुवलया म्हळ्यार ब्रह्मदेवाले मागत्यार आशिल्ले आभूषणा मणकेची म्हूण म्हळ्यार देवाले एक वर्णन तागेले एक म्हणटात पळय गुणगान जाता आसा की तागेले ऐश्वर्य की देव कितलो व्हडू तागेले कितलो चंदू म्हणून. तो सुरे लायन परब्रह्मा पिढा कुवलय त्या पळयल्यार हो दोन्ही विशय पळयल्यार निवासी निलाद्रो निहित चरण म्हळ्यार दोन्ही विशय म्हळ्यार देव पुरा जनांक अनंत शेष समेत अनंत चरणो अनंत शिरसी म्हळ्यार अनंत शेष समेत पुरा जनाक देव कसं करता आसा निहित चरण म्हळ्यार देव तागेले आशिर्वाद दिता आसता तागेले चरण कमला दोखूनची पुरा जनाक म्हणून. आनी हे तिन्नीच विशय म्हळ्यार तो भारी व्हड विशय की रसानंदो राधा सरस म्हळ्यार देव तागेले प्रीतीपूर्वक ते रस माधुर्य रस तागेले ते गोपी जना वटू एक प्रकार तागेले ते परस्पर प्रीती ते उद्भव करून तागेले मध्ये दाखयता म्हणून. सो आता आमी पळयता की येदोळ तांतू हांगा हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा म्हळ्यार हे राधाल उपस्थिती दाखयनी जाल्यार हांतू कशें जालां म्हळ्यार फुडेंच 5च्या श्लोकांत आमी पळयलेलें की कशी
रथयात्रांतू कशी देव द्वारका दकून वृंदावना वत्ता आणि थंय वृंदावना वचून पुरा व्रजवासी तांतू गोपी आसा ती तांगेल ओटू तागेल एक पंथा एक प्रकार म्हणटात पळय पुनर्जावन तांणी मेळटा ती म्हूण तांगेल युनियन आपास जाता म्हूण. सो आमी पळय येता की देव त्या विरह भावांत आशिल्लो द्वारकांतू वृंदावना ओटू जाल्यार तो केन्ना रथयात्रांतू रथयात्रा येवन थंय येवन पावता तेन्ना तागेले ते विरह भाव दूर जावन कसं नाही ताका राधाल संग मेळटा वृंदावनांतू आणि राधा कसन सांगिल्लें आसा की सरस वपुर लिंगन सखो म्हळ्यार भारी एक रसानंदी देवाक एक भारी एक खुशी जाता एक भारी एक त्या माधुर्य रसाचे एक भारी एक देवाक ती गोडी एक दिव्य जावन आशिल्लें तांगेले ते आनंद ते प्रकट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हणजे देवाक एक प्रकाराचे तू क्लियरली दाखयलेलं आसा तागेलें एक व्यक्तित्व आसा की अशी नाही की आम्ही म्हणतात पळय एक खाल एक चिंतन करच्या खातीर एक देवाल विषय कसं की आणि ते कोण म्हूण कसं म्हणून गोतना न्ही देवाल एक व्यक्तित्व आसा आणि हें पुरा आमी केन्ना श्लोक वाचिता ती हें पुरा आमी आयकता ती तेन्ना आमकां गोत आसा की देवाल एक व्यक्तित्व आसा आणि देवाल एक लील आसा आणि ते आमी केन्ना मनन चिंतन करता तेन्ना आमगेली एक प्रितीपूर्वक जावन आमी आयकता ती हो विशय तेन्ना आमकांय तें म्हणटात पळय देवाल प्रितीच पात्र जावच्या खातीर आमकां तें एक भाग्य मेळचें साध्य आसा म्हूण असल पुरा विशयांत आमी पळयता आयकुनूच कसं जालें की आमी पळय येता की कितलें म्हणल्यार हें संवसाराचें रिलेशनशीप कितलें जाल्यार एक टेम्पररी आसा वय आनी जाल्यार देवाल ಒಟ್ಟು एक संबंध आसा ते म्हणटात पळय शाश्वत जावन सच्चिदानंद म्हणटात पळय त्या प्रकाराचे एक देवाल संबंध ताकाच्यान तूं हें जगन्नाथ श्लोकांत भारी एक तो व्हड विशय सांगिल्लो आसा की म्हणटात पळय देव त्या रसानंदो म्हळ्यार तसले एक प्रकाराचे माधुर्य रस त्या राधाल ಒಟ್ಟು त्या परस्पर तांगेली ती प्रीती ताजें वर्णन हें श्लोकांत केलेलें आसा कसलें की राधाल खातीर चैतन्य चरितामृता सांगिल्लें आसा महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुणखणी कृष्णकांता शिरोमणी म्हळ्यार देवाल ती महाभावाची ते एक तिगेले एक ते गुण आसा आनी तिका पुरा सर्व गुण खणी म्हळ्यार पुरा नमुने छान गुण दिव्य जन आशिल्लें तिगेलें आसा आनी ती कांता शिरोमणी म्हळ्यार ही देवाल ती प्रिय जावन आशिल्ली ते आभूषण कांता शिरोमणी सो त्या प्रकाराचें राधालें वर्णन केल्लें चैतन्य चरितामृतांत सो आतां आमी पळय येता की हें असल पुरा विशय हातूंत सांगिल्लो आसा म्हळ्यार की हें चैतन्य महाप्रभुल्या दयेन तांकां कोण ते देवाल प्रीती चैतन्य महाप्रभून ते सांगिल्ले लेखारी ते रथयात्रांत भाग घेता ती आनी आमी पळय ते चैतन्य महाप्रभू ते विशय पळयल्यार चैतन्य महाप्रभूची देवालो कृष्णाला अवतारू जाल्यार आमी म्हणटात पळय राधाल भावनेंत आनी हांगा पळय ते जगन्नाथ आसा कोण कृष्ण तो राधाल विरहांत आसा द्वारकांत सो आमी पळय येता की चैतन्य चरितामृतांत आसा की चैतन्य चरितामृतांत की चैतन्य महाप्रभू केतना हांगा जगन्नाथ पुरींत आशिल्लें आनी स्पेशली त्या चैतन्य चरितामृताच्या अंत्यलिला पळयल्यार चैतन्य महाप्रभून त्या देवाल विशय चिंतन करतना तांगेल पुरा स्वरूप चेंज जाता आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तांणी ते महाभावांत वचून ते रसानंदाचो अनुभव करता आशिल्ली तेन्ना तांगेलें पुरा ते दिव्य जावन आशिल्लें ते पुरा नमुने एक परिवर्तन दिसता आशिल्लें म्हणून हात दीक जाता आशिल्लो पांय दीक जाता आशिल्लो रडतात आशिल्लीं खंय तांणी अरे एक नमुने ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटात पळय तशींच आमी पळयता आमी लास्ट टायम कळयलें आयकनी आयका ते हांतू डिस्कशनांतू की कशें जगन्नाथ कृष्णूय तशींच की त्या भक्ताल प्रितीन पुरा रुपा ट्रान्सफॉर्म जाता आनी ते जगन्नाथाल रूप जाता म्हणून सो आमी पळयता की चैतन्य महाप्रभू राधा भावांत कृष्णाल चिंतन करून तागेलें पुरा स्वरूप चेंज जाता आनी कृष्णालें स्वरूप चेंज जाता जगन्नाथाल रुपांत आनी दोग जन चैतन्य महाप्रभू ते भक्ताल रुपार येवन ते अवतार घेतिल्लो आसा आनी जगन्नाथ सो ते दोग जन पळयल्यार कृष्णाल रुपाची आनी दोग जन रसानंद भारी एक त्या महाभावांत आसता ती आनी तांगेल दयेन कोण कोण भक्तजन ते प्रितीन ह्या विशयाचे चिंतन करता ती
ते एक आश पावतात की देवा ती तुम्ही हांगेले मागून घेतात की देवा भक्ती दी आमकां म्हणून तेन्ना तांणी आमकां इनवायट करता आसत की तुमी आमगे लिलेंत भाग घेवन हें व्हड जावन आशिल्लें ते रसाचें आनी तूं भाग घेयाती म्हूण. सो त्या प्रकाराचे आमी पळयता ताका नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने तुषे हे चैतन्य महाप्रभू हें व्हड जावन आशिल्लें ते कृष्णाल भक्ती ह्या युगांत तूं पुराजनाक दिता आसा त्या प्रकाराचे नमो महावदान्याय म्हळ्यार ही देवाल ती प्रिती दिता आसा म्हूण कसं जालें की देवाल खातीर ही जावन आशिल्ली प्रिती ह्या आध्यात्मीक विशयांत तूं पुरा कशी व्हड आनंद तो आता कशी म्हणतात पळय की इवन ह्या संसाराच्यान तूं कसले नमुने हाजे किना लायक हें हाजे किना लायक हें म्हळ्यार हें घर चंद हाजे किना फोड आनी हें चंद घर आनीक चंद आसा हाजे किना म्हळ्यार कसं की एक ऑर्डर आसता हाजे किना बेटर हें हाजे किना बेटर हें म्हूण जाल्यार हें लिलेंत आमी पळयत की दिव्य जावन आशिल्लो आनंद आसता पळय की देवाल भक्तीन तूं तें आमी अनुभव करयता जगन्नाथाले प्रितीन तूं ते चैतन्य महाप्रभूंनी जगन्नाथान ते लीला दाखोवन दिवचे असं रसानंदाचे ते दिव्य जावन आशिल्ले आनंद आसता पुरा कशी व्हड स्वरूप ते आनंदाचे म्हळ्यार हाचे की नाकसने ते व्हड आनंद ना ते चैतन्य महाप्रभून ते रथा येद्राबून हरे कृष्ण महामंत्राचे ते एक म्हणटात पळय संकीर्तन करचें आशिल्लें ते इतले एक प्रकार ते दिव्य आनंद जाता आशिल्लो आनी जगन्नाथ कशी तागेले भक्ताल खातीर ते स्वरूपच अशी की तो फुल्ली एब्झॉर्ब करता प्रिती ताका तागेले हात दोळ होड खंयच्याय प्रकारार प्रिती दिता सो हे चैतन्य महाप्रभू लीला आनी हे जगन्नाथ रथ यात्रांत आनी जगन्नाथान ते रूप हे म्हणटात पळय दिव्य जावन आशिल्ले भक्तीचे ते एक पुरा कशी व्हड विशय तांणी तो दाखोवन दिलेलो आसा म्हण पळयत सो हे जगन्नाथाल विशय तूं ह्या श्लोकांत आमी पळयता रसानंदो म्हूण आधास रस हाजे की ना मुखार कसं दिव्य आनंद साध्य ना त्या प्रकारार ते जगन्नाथान ते आनी जगन्नाथ आनी चैतन्य महाप्रभू आमकां ते इन्विटेशन दिता आसत की आमगेले विशय तुम्ही भक्ती करायाती आनी हातूंत भाग घेयाती आमी नेक्स्ट श्लोक पळयात 7. न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नायन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नायन पथगामी भवतु मे अंतू म्हळ्यार आतां हें आनीक लेवलार वता आस की देवा म्हाका कसं एक प्रकाराचे म्हळ्यार लास्ट आमी पळयलेले श्लोकांत कृष्ण आनी राधान ते एक प्रकार तांणी ओट्टू जाल्ली ती जाल्यार ते ओट्टू जावन ते भक्तान ते दर्शन केलें दिता त्या भक्ता वयली रसिक भक्त कोण आसा ती तांणी कृष्ण आनी राधान तांणी ओट्टू मेळिल्लें ते आनंद केन्ना ते पावता ती तेन्ना तांकां दिसता की हे आनंद प्राप्त करतरी हे देवाल दिव्य जावन अशी लीला अनुभव करतरी आनी कसं नाका म्हूण सो त्या प्रकारारी ते भक्ती प्राप्त जाता ही रसिक भक्ताल ही एक पंथा म्हणत पळय प्रार्थना म्हूण नवय याचे राज्यम न च कनक माणिक्य म्हूण म्हळ्यार हे एक भक्तीचे एक कण मात्र जावन ते अनुभव जालेले रूपान ताचे परिणाम कसे आसा की कोणाक तो भक्त आसा तो सांगता म्हाका खंयच्या प्रकाराचे राज्य आनी हे संसाराचे कसं विशय नाका म्हळ्यार ही राज्य म्हळ्यार ते कसं की एक पावर स्टेटस मेळटा न्हू खंयच्या एक विशयांत म्हळ्यार व्हड राज्य कशें ना ते व्हड व्हड शहरांत एक सान घर घेवची वय एक व्हड विशय सो आनी फुडें काळांत ते कनक बनले म्हळ्यार फुडें काळांत तूं मेन विशय म्हळ्यार कशी ते एक ऐश्वर्याचे वयर आशिल्ले माणिक्य भांगर ह्यांच विशयान तुची कोणाले ते ऐश्वर्य म्हणटात पळय धन ते पळयता आशिल्ले आतां प्रॉपर्टी अशा पुरो शेअर्स इन्वेस्टमेंट तशें अशें पुरो सो हल्ली तो भक्त कोण सांगता ते असल देवाल ते एक लील पळयलेलो आसा ताका कसनी ह्या प्रोग्राम नाका म्हणून संवसारा विशय ह्या संवसारान पळयल्यार पुराजन हाजी मागशी आसा ती राज्य माणिक्य कनक म्हणून
जाल्यार तो कोण भक्ती अनुभव करता ताका ह्या विशयार कसले अटॅचमेंट ना म्हणून. आनी मनशाल न्ही कसनचे म्हणटात पळय कसले एक प्रकारान हे संवसारीक सुखाचे कसले एक विशय ना म्हणून. आनी आनीक विशय सांगिल्लो म्हळ्यार प्रमत्थ पतीन गीत चरितो म्हळ्यार ह्या प्रमत्थ पतीन म्हळ्यार हाका देवाले महादेवाल विशय सांगिल्लो आसा. कसले की महादेव म्हळ्यार ते पुरा ते एक म्हणटा ते हे सगळ्यांची ब्रह्मांडाचे तागेले ते एक त्या लिला प्रकारारी आणि पुरा ते ध्वंस कोण सोडचे आसा लास्टार. जाल्यार हातूंत एक विशय सांगचे आसा म्हळ्यार की महादेवान त्या पुरा तांडव करून हे सगळे संवसारात ध्वंस करच्या पुरो ती म्हळ्यार तागेले ते लीला तूं जाल्यार तो एक कसं करता हे जगन्नाथाले गीतचरितो तो हे देवाल प्रिती खातीरची पावता आसा म्हणून. म्हळ्यार एक प्रकार हें सांगिल्लें आसा की हें ब्रह्मांड टेम्पररी आसा पुरो असले की हें ध्वंस करता शिव जाल्यार तो महादेव शिव शंभू तो वय कसं ने प्रमत्थ पतीन गीतचरितो तो वय जगन्नाथाल्यांची गुणगान करता आसा गीतचरितो म्हणून. म्हणजे हे संवसारांत तूं कसं परमनंट ना म्हळ्यार ते हातूंत कशें सांगिल्लें भगवद्गीतांत तूं परस्तस्मात् भावोऽन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः सर्वषु भूतेषु नास नाशेषु न विनश्यति. देवान सांगचें आसा की एक आनीक एक जावन आसा म्हणून अव्यक्तात आनीक एक लोक आसा तो कसो न्ही ह्या संवसार सोडून आनीक एक लोक आसा अव्यक्तात सनातन आहा. आनी तो मेगेल लोक म्हणून तो कशें आसा सनातन जावन आशिल्लो आनी ताका खंयच्याय प्रकारे नास्येसु म्हळ्यार ते न न विनश्यती ते शाश्वत जावन आशिल्ले ते लोक म्हणून. सो त्या प्रकारान आमी पळोवं येता की महादेव हे लोका ध्वंस करच्या पुरो जाल्यार तो ते असल ते देवाल कोणाले ते सनातन जे लोक आसा तो तागेल विशय प्रिती करता आसा म्हणून. आनी तागेल दयेन त्या पुरा जनाक पळता म्हणून. आमी शिव महादेवान ते ह्या वेळी पळोवं येता की तागेली ती एक भक्ती कशी आसा म्हणून आमी ते विंगडे एक ते बारीक प्रख्यात जावन आसा केन्ना ती काणी केन्ना की पार्वती देवीन सांगचे आसा की पुराजन तुगेल नामस्मरण करता आसता ती महादेव जर तूं कोणाले नामस्मरण करता म्हणून तेन्ना ते सांगचे आसा पळताना की राम राम रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्य तत्तुल्यम राम नाम वराननी. म्हळ्यार कशें एक ते महादेवाल ते एक गुण दाखयल्लो आसा की तो सदैव जावन देवाले प्रिती पावच्या खातीर तागेलें नामस्मरण करता आसता. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. कसले की आमी मत्स्य सकट विशयान आकर्षित जावचे पुरो जाल्यार देवा तूं मेगेल दृश्टी मध्ये यो म्हणून नयन पथगामी आनी मेगेल आकर्शण हांव पळोवची दृश्टी मेगेल एरिया आसा पळय ताजे भितर तूं प्रकट जावका ताका मेगेल आकर्शण तुगेल प्रती आसूं म्हणून. सगळे की आमी मत्स्य सकट विशया पुरोती पळोवच्या पुरोती जाल्यार देवा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी मेगेल दृश्टीचे पातां तूं म्हळ्यार हांव पळोवचें खंय आसा डायरेक्शनां तांतूं तूं यो देवा हांव तुगेल विशय मनन कोरयता चिंतन कोरयता. लास्ट श्लोक पळोवया आतांचें. हरत्वं संसारं द्रुततरमासारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपरं यादवपते अहो दीनेनाते निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.
हें एक लास्ट श्लोकांत एक प्रकार म्हणटात पळय, कळकळीन डेस्परेट कॉल हें देवा खातीर, हरत्वम संसारम म्हूण. आतां आमी पळयलेलें की 5 श्लोकांत तूं देवाल रथयात्रा विशीं सांगलें, 6 श्लोकांत तूं राधा आनी कृष्णात आनी द्वारकाच ते वृंदावनाच ते रियुनियन म्हणटात पळय ताजे विशीं सांगलें, आनी 7 श्लोकांत आमी पळयत की कसले नाका देवा म्हाका, न च राज्यम न च कनकमणिकम, ते म्हणटात पळय ते लवल्यम म्हणटात पळय, भार एक इंटेन्स जावन देवा विंगड खंयच्यो विशय नाका म्हूण, ते 7 श्लोक पळय. आनी आतां हें पीक म्हूण पळयत की आतां देवा विंगड कसले नाका म्हूण, हरत्वम संसार म्हळ्यार हे कसन कसन पुरा म्हाका मध्येन तूं कश्ट येता आसा तें कसलें नाका देवा, मस्स सकट पाप आसा, हरत्वम पापाना, हें पुरा कांड सोडी मेगेलें. पूण ह्या प्रकाराचें इंटेन्स जावन म्हणटात पळय, बारीक कळकळीन जावचें आशिल्लें हे लास्टाचे श्लोक म्हूण. कसलें की आमी भक्ती करतात ही साधना भक्ती करतात ही तें सुलभ आसना. ते करचे तो विशय मनावर सुलभ आसता की कशें करता म्हणून, जाल्यार केन्ना ते करूं वता ती प्रॅक्टिकली तेन्ना म्हणटात पळय वैर तो गुजरता. आनी एक एक पंथ भारी एक देवाल नामस्मरण करता की पारायण करता की देवाल भक्तांत भारी एक आनंद जावन येता. आनी एक एक पंथ मात कळना कसं म्हणून, एक एक पंथ भारी खुशेर आसतात आमी, एक एक पंथ मनाक शिके म्हणटात पळय शांती ना तशी एक प्रकार आली म्हणून. ताकाच हे संवसारांत तूं वैरी तोकू जाता आसता, एक एक पंथ खुशेर आसतात एक एक पंथ दुख्खार आसता ती. ताका हें लास्टाच प्रार्थना तूं हरत्वम संसारम, हें खुशी वैर तोकू वैर जावचें नाक्य म्हाका म्हणून, हरत्वम संसारम द्रुततर. द्रुततर म्हळ्यार अशी सुलभ ना हें भक्ती प्रॅक्टीस करचें म्हणून. ताका अशी म्हणटात पळय असारम म्हळ्यार एक प्रकाराची कसने असल्यार मृत्यू पुरा वतलें म्हणून. ताका हें पुरा कसने आमगेलें आसा ते झिरो म्हणकेची आनी देव वान्ना म्हणकेची म्हणून, की कितले आमगेले कसने आसा ते मुखार वान्न नासल्यार 5 झिरो असल्यार ते झिरोची, जाल्यार एक ताजे मुखार वान्न असल्यार ते 10 जावं येता, 100 जावं येता, 1000 जावं येता. सो एक प्रकार हें आसा की देवा कसने पुरा आसा तूं गेले नासल्यार कांय उपयोग ना. ताका देवा तूं पुरा कश्ट दूर करी म्हूण सुरपते म्हूण सांगिल्लें आसा देवाक. कसं जालें की मस्त दैवताजन आसच्या पुरो आमी तांगेले प्रार्थना करचे पुरो जाल्यार हे संवसाराचे कश्ट काण घेवका जाल्यार हे जगन्नाथान ताण मात कोरीत, जगन्नाथान कृष्ण ताण मात कोरीत ते विंगड देवताक हे संवसारा देखून भायर काडचे म्हळ्यार ते तांगेल्या ती शक्तीन. कसं हे संवसाराच्या विशयान तूं तांणी सहाय करच्या पुरो देवताजन जाल्यार सुरपते ताका पुरा देवता आलवय देव तो जगन्नाथ, ताका तांगा अपास ते एक प्रकार प्रार्थना करता आसता ती, हे सुरपते हरत्वम पापानाम म्हळ्यार हे पुरा कसन पुरा डिस्ट्रॅक्शन कसन आसता त्या पुरा कळून म्हाका एक प्रकारारी सिंगल पॉइंटेड जावन म्हळ्यार प्रकारारी कितलीं पण संवसारांत तूं जन्म मृत्यू घेवन आशिल्लो आसा जाल्यार हें म्हळ्यार हरत्वम पापारम वितीत विततिम पराम म्हळ्यार हें एक प्रकार पुरे रिएक्शन्स घेवन वच म्हूण एक प्रकार कसन ते आमी भोगता आसत प्रारब्ध फिनिश करी तेवा त्या प्रकाराची एक प्रार्थना म्हणून. आनी तूं निजावन तुगे लोकांत आसता हे वैकुंठांत तूं गोलोक वृंदावनांत तूं जाल्यार देवा तूं आमगेले बरेपणा खातीर तुवें अवतार घेतिल्लो आसा. यादव पते म्हळ्यार यादव जावन तूं यादव कुलान जावन तूं आयिल्लो आसा हांगा आमकाची आमगेले पाप नाश करचे हाका म्हूण. आनी इतलें पाप आसा आमगेलें की कावंट करूं जायना म्हूण अपारम तितलें म्हळ्यार आमगेले लेखकार प्रयत्न केल्यार ते केन्नाय आमकां मुखारसून हें पार करचें जायना अपारम अशें कितलें की आनी ट्राय केल्यार कितलें की ते कश्ट समुद्रांत जाल्यार देवा अशें सांगिल्लें आसा देवा की तुगेल चरण कमल म्हळ्यार अशी तें एक म्हणटात पळय एक शिप्प ऑर बोटा म्हणके आसा दोणी म्हणकेची की आमी ताजे शरण घेतल्यार आमी क्रॉस करून वचचे येता कशें भागवतामा सांगिल्लें आसा
प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम. म्हळ्यार भृत्य म्हळ्यार तेव्हा आम्ही तुगेले भृत्य जावन आसती, सेवक जावन आसती. आरती हम म्हळ्यार आमगेली हें कसं ना कश्ट आसा ते दूर करता. प्रणतपाल म्हळ्यार तूं कोण तुगेले प्रार्थना करता तूं तांगेलें रक्षण करता, ताका तूं प्रणतपाल म्हूण. भवाब्दी पोतीम म्हळ्यार हें सगळ्यांची भवाब्दी, हें संवसाराचे भवसागरा देखून तूं एक दोणी मणकेची म्हणून पोतम. ताका कोण तुगेले वंदे महापुरुष ते चरणारविंद म्हळ्यार कोण तुगेले तें एक वंदन करता तूं तांकां एक प्रकार दोणी मणके जावन तुगेले चरण कमल ह्या संवसाराचे पुराय कश्टा देखून दूर जाता. आनी ह्या संवसाराचे कश्ट म्हळ्यार एकदम व्हड आसा पुरो. जाल्यार भागवतांत कसून सांगिल्लें आसा की समुद्र दांटून वचचे जाता तुवें जाल्यार देवा दय असल्यारी इतलें सान जाता की म्हळ्यार एक सान एक म्हणटात पळय गायचे वासरूचे पाय खंय पडटा ती ताजेन एक सान एक फोंडशी जावचे पुरो तांतू कितलें उद्दां उरचें साध्य आसा सान वासरूलें. म्हळ्यार सगळें भवसागर आमी तें सान वासरूलें तें सान एक म्हणटात पळय अच्छू जालेले त्या पांयान कितलें थोडें उद्दां आसा ताका दांटून वचचें कांय ना एक सान चेल्डान मागीर दांटूं येता. म्हळ्यार तेव्हा तुगेले दयेन व्हड संवसारा म्हटल्यार आशिल्ले सागरू एक सान एक थोडे उद्दां आशिल्लें त्या वासरून त्या केलेल्या मार्कान कितलें उद्दां धरूं जाता पळय तितलें आसा म्हणून. संश्रितये पादपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदं न तेषाम्. अशें सांगिल्लें आसा की हें सगळ्यांची हें व्हड भवसागर कशें जाता तेव्हा तुगेल हे मुरारे तुगेल दयेन कसन जाता वत्सपदम म्हणल्यार एक सान एक वासरूलें पांयाचे अच्छू कितलें आसा तितलें व्हड तें जाता म्हूण. ताका तुगेलें तें परमपदम वैकुंठ थंय मेळटा कसलें की हांगा थंय पदम पदम विपदम आसा जाल्यार हें सांगिल्लें आसा की तुगेले दयेन हे मुरारे हें पार कोर येता म्हूण. ताकाची मागीर हें लास्टार हें प्रार्थना तूं हें सांगता ती अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम म्हूण. म्हळ्यार हे देवा हे सगळें तूं संवसाराचो म्हणटात पळय तागेले मुखार वचून आमी कळकळीन अहो दीननाथे म्हूण कसलें की तशें सगळ्यांचे एक ब्रह्मांड जगन्नाथ न्हू तो सगळ्या जगाच नाथ तो जाल्यार पुराजन तागेल्या वचून तागेले मुखारी देवा आमी कांय न्ही तागेले चरण कमला वचून प्रार्थना पुराजन करना ती. ताकाचें हें व्हड एक भाग्य आमगेलें की असल पुरो विशय आमकां आयकून आमी आमगेले प्रिती आमगेले मनांत आशिल्ले ते हृदयपूर्वक आशिल्ले जावं प्रार्थना भार एक नम्र स्वभावान असल एक प्रार्थना करूं येता अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चित मिदम. जाल्यार की आनी पुरापशी होड देवा तुगेले दय म्हळ्यार कशें न्हय की भक्ती करतना कसं पूण एक कश्ट येता तें दूर करी म्हूण. कसं न्हय भक्ती पथार वताना कसं डिस्ट्रॅक्शन येवचें पुरो तें दूर करी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. कसलें की भक्ती पथांत वताना देवाल प्रती तें आकर्शण जावचें देवाल भक्ती प्रती तें आकर्शण जावचें तें पुरापशी एक व्हड विशय म्हळ्यार आमगेले नॉर्मल लायफान तूं दिनचर्यान तूं आमी पुरा विशयान तूं देवाल देवाल निमित्तचें देवाल खंयचे कसं म्हणटा पळय लक्षण पळयत तोच एक व्हड विशय म्हळ्यार विदावट एनी डिस्ट्रॅक्शन पुरा टायम देवाल विशय खंयचे कनेक्शन पळयत आमगेले जिवनाचें सानसान विशयान तुवें देव पुरा कडेन आसा तें दिसचें पुराजना भितर आत्म आसा तें दिसचें तें भारी एक मुखारसून वचील स्टेज आसा पुरो. कशी भगवद्गीतेन देव सांगता विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनीचैव स्वपाके च पंडित समदर्शिन तें भारी एडवान्स स्टेज तें म्हळ्यार पुरा तूं जनाल तूं देव दिसचें तें आमगेल्या साधना भक्ती करतना तशी एक प्रकाराचें दृश्टी अशें भारी कश्ट जाल्यारीची आमी दोन विशय करूं येता म्हळ्यार केन्ना आमकां चान्स मेळटा खंयचे एक म्हणटात पळय महोत्सवा भाग घेवचें सत्संगा भाग घेवचें तांतूं खंयत केन्ना आमकां चान्स मेळटा तेन्ना आमी ते भाग घेतल्यार कशें जाता म्हणटा ती ते आमी भाग घेतना
मस्त सकट विषय आम्ही अनुभव करतात देवाल कीर्तन, देवाल विषय सांगितलं ऐकलेले, देवाल विग्रहाच दर्शन, हाची पुरे इम्प्रेशन्स आमकां पडटा आनी आमगे हृदया वयरी ताचे एक इफेक्ट येता, ताचे एक परिणाम असता आमगे मना वयरी आमगे हृदया वयरी. केन्ना मसल प्रकार महोत्सवांत तूं सत्संगांत तूं देवाल विशयांत भाग घेता ती, आणि केन्ना आमी हें पुरो डायरेक्ट डिवोशनल सर्व्हिस करता म्हळ्यार कीर्तनांत भाग घेता ती, भक्ताल मध्ये बसून देवाल विषय आयकता ती, देवस्थाना वचून देवाल प्रसाद ग्रहण करता ती, देवाल विग्रह रूपा आयत्रा बसून कीर्तन करून तागेलें नामस्मरण करता ती. तेन्ना ताचें कसन तें एक इम्प्रेशन आमगे मना पडता पळय. केन्ना आमकां डायरेक्टली बाय देवाल सेव करचें साध्य ना, कसलें की आमकां सगळ्या दिवसांत तूं विंगड विंगड पुरो संवसारीक कार्य आसचें पुरो, ऑफिसा आसचें, घराच काम आसचें पुरो, चले हें पुरो आमी केन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळयली तेन्ना आमी केन्ना यूज करतात पळय देवाल विशय करूं टायम, तेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी ना आशिल्ले वेळा वय देवाल उडगास येवंच तशी देव करता मग. कसलें हें पुरो मेमरीज आमगे हृदया भितर मना भितर तें आसता. आणि केन्ना आमी डायरेक्टली देवाल सेव करचे अशें पुरो आमगे विंगड विंगड कसलें कर्तव्य करतान वय ते हगूर हगूर उडगा आसूं म्हणटात पण आमगे मना भितर येता. आणि तेन्ना वय डायरेक्टली देवाल सेव करना अशें पुरो की आमी विग्रहा मुखार राबलीं ती, और संकीर्तना भाग घेता आसती, नॉर्मल कसन की कार्य करचे पुरो आमी ऑफिसा आसच्या पुरो ती, और घराच कसन काम करचे पुरो ती, जाल्यार ते आमी केन्ना चान्स मेळयलो तेन्ना आमी त्या देवाल सेवेंत भाग घेतिल्लो आसा, ताची उडगासूं आमगे हृदया भितर आसता. आणि ते म्हणटात पळय बबल अप जाता, हगूर हगूर ते आमगे मनांत उडगास येता असो विशय. आणि ह्या प्रकारान आमी पळयता की कनेक्टेड राबयता. सो देवा तुगेले रथयात्राचे रथ तांडितान कशी तू देवा तुगेले मुखारी आसा, कसं की रथ तांडिताना आमी देवाल दर्शन घेवन रथ तांडोवचो, जाल्यार आमी सगळो दिवस 24 आवर्स रथ तांडितात काय ना, जाल्यार हें प्रार्थना जगन्नाथ अष्टकमाच की हांव तूं सगळो दिवस तुगेलो रथ तांडिना देवा, ते खंयी चान्स मेळयलो तेन्ना खंयी जन्मांत एक पण ताजें हांव तांडूच्या पुरो हांव. जल्यारीची जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, म्हगेल दोळ्या दृश्टीन तूं कशें हांव रथ तांडितान तूं म्हाका दिसता पळय, तशींच ही म्हगेल हांव पळोवच खंय खंयच दिकान आस पळय देवा तूं म्हगेल मुखार आसूं का. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तूं मे, तूं प्रकट जाव का देवा म्हणून. सो हीच एक भावना म्हळ्यार रथ तांडिताना आमी रथ तांडिताना राज्य तांडिताना देवाल दर्शन घेता 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 आमी ते तांडूचे रथ, तेन्ना आमकां देव दिसता. जाल्यार ही प्रार्थना अशी आसा की हांव रथ तांडिताना देवा तूं कशें दिसता तशी तूं केन्ना दिसूं का म्हाका. सो ह्या प्रकाराचें म्हणटा पळय शुद्ध भक्तीची ही एक प्रार्थना जगन्नाथ अष्टकम भारी एक व्हड म्हणटात पळय की व्हड रुपारी. म्हळ्यार आतां आमकां मस्त सकट चॅलेंजीस येता ती कशी मार्कांड ऋषीचे आमी ते भागवतमान पळयता की ताणें लेखिल्लें की देवा तुगेली माया शक्ती दाखय म्हणून, कशी देवान ताका फुडलें कशें की एक सिच्युएशन चेंज जाल्लें, देव एक पान्नार आयलो, ताका देवान गिळलें आनी ताजे भितर ताका पुरा ब्रह्मांड दिसलें, ताजे भितर आपास म्हळ्यार इतलें सगळें कॉम्प्लिकेटेड अशें म्हळ्यार मार्कांड ऋषी तसो तो व्हड ऋषी वय देवालें पावर पळोवन स्तब्ध जाल्लो. सो आमकेल कसं चान्सेस तू ताकाची आणि तू ही प्रार्थना ह्याची की देवा ह्या हरत्वम संसार म्हळ्यार देवा नयनपथगामी भवतु मे, एक एक प्रकाराचें आमगेलें तें इनर रेझोल्युशन हें मनांत वरची घट्टी की देवा म्हाका तुगेली प्रिती जाव का. आणि खंय खंय म्हाका देवा तुगेलें सेव करचें अवकाश मेळटा, प्रार्थना मेळटा तेन्ना तें म्हणटात पळय म्हाका तें मेळचें तशी कर ही म्हणून. आणि कसण्याची पथान तूं तुका दिसनासता कसं विंगड डिस्ट्रॅक्शन आसा तें खरी म्हणून. आणि हे प्रार्थनांत एक व्हड विशय म्हळ्यार राधाल ते महाभाव ताचें तांणी अशी लक्षण दाखयलेलें आसा हें पुरो पळयत कशें रूप गोस्वामीन ते विदग्ध माधव बरयलेलें, कशी राधा राणी तांतूं डिस्क्रिप्शन दिलेलें आसा की कशी एक म्हणटात पळय केजान तूं बर्निंग केज म्हणटात पळय एक तापील एक केजा भितर एक प्राणी आसा आनी कशें तें सफर कर तशें तें विरह भावान तूं सांगिल्लें आसा त्या प्रकार विदग्ध माधवान तूं की कशें तें एक सेपरेशन आसा. सो लास्टार हें जे सांगिल्लें आसा की फलश्रुतीन तूं की कोण हें जगन्नाथ अष्टकमाचें कोण हें 8 अष्टकाचें हें म्हणटा तागेलें पुरा पाप नाश जावन ताका देवालयाची म्हणटात पळय विष्णू लोकम स गच्छति, देवाल तें
लोक प्राप्त जातले म्हणून असेल ती प्रार्थना शंकराचार्याने त्यांनी विरचित केल्यानंतर बरेल सो हांगा हें कंक्लूड करता सेशन तुमगेले कसं नाही कॉमेंट कसं नाही असल्यारी मी चॅट बॉक्सा खाली येता जस्ट एक आज डिस्कशन केलेले 2-3 पॉइंट असं त्या मेन पॉइंट रिपीट करता आज आम्ही संची श्लोकातून स्टार्ट केलेले संची श्लोकांतू पुरापशी होड विषय आम्ही पळयलेले म्हळ्यार हे मुखार सुन कशी परब्रह्मपीड ते हे 3 श्लोकाचे आशिल्ले की फर्स्ट देवाले विषय की ब्रह्माल वय तो म्हणतात पळय आभूषण तो तसल तो देव तो जगन्नाथ म्हणून आणि अनंत शेष बलराम आणि पुरा जनाक तागे चरण कमला देखून तो आशीर्वाद दिता म्हणून आणि कसं नाही राधा लोटू ते रसानंदाच तो अनुभव करता रसानंदो राधा सरस म्हणून ते त्या एक प्रकार विषय सांगितले असे आम्ही संच श्लोकांत पळयलेले सो एक प्रकारचे होड विषय म्हणटा पण आमी विंगड विंगड ह्या संवसारांत तूं एक प्रकार आनंद असता तातूं एका भशेन एक होड असता तशींचे दिव्य जावन आशिल्ले आनंदांत तूं पुरा भशेन तो होड आनंद तो माधुर्य भावाचो तो हे श्लोकांत पळोवचें मेळिल्लें सर रसानंदो राधा सरस मागीर 7 श्लोकांत आमी हें पळयलेलें की ते एक देवा लीला अनुभव करून तो भक्ताक हे संवसाराचे विशय कसले नाका नैव नवै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य म्हळ्यार देवा हें कसले नाका म्हणून तशी ती एक रसिक भक्ताली कारण येता तागे भावना हे प्रकट केलेले आसा तूं आनी प्रमत्त पतीना गीतचरितो म्हळ्यार त्या महादेवाल ते एक लक्ष दाखयलें की तो वय जगन्नाथाले प्रार्थना करता आसता म्हणून तो एक विषय पळयलेलो आमी आनी लास्टाचें हें कन्क्लुडिंग पॉयंट हें आशिल्लें की पुरा जग तरी एक प्रकारार भारी एक कळकळीन ही प्रार्थना हरत्व म्हणल्यार हें पुरा पळोवन तरी भारी कळकळीन प्रार्थना देवाक की हरत्वम पापानाम म्हणल्यार कसने एक मध्येन तूं देवा तुगेली भक्ती करच्याक कसने पुरी कश्ट आसतली त्या पुरा काण सोडी म्हणून कसले की देवा म्हाका तुगेलेंची दर्शन करून तुगेलें भक्ती जावका म्हणून त्या प्रकारार ही भावना आसा म्हूण पळयत सो हें जगन्नाथ अष्टकम हांगा कंक्लूड करता कसने खंयच कसले चुकी जावन आसल्यार कसले आसल्यार क्षमापण करता धन्यवाद कमेंट बॉक्सांत पुरा जण टाईप केलेले मात जय गौरांगी माताजी उत्तंबर प्रभू व्रजगोपी माताजी स्मिता नायक वेणी माधव प्रभू धन्यवाद हें भार एक व्हड विषय आमकां हें कसं की चैतन्य महाप्रभू दयेन असल पुरा विषय आयकुचें मेळटा आमगेल क्वॉलिफिकेशन कसं ना तूं असल पुरा व्हड विषय म्हूण सांगचें आनी आयकुच्या खातीर चारी नमो महावदान्याय कसं की कृपेन आमकां कसं की आयकुचें मेळटा आनी मुखार सुनू कसं पुणी देव चलयतलो की हे पथार आमकां भक्ती प्रती रुची येवच तशी हरे कृष्ण धन्यवाद तसलायरी आणि कोणाक शेअर करूं येता तेजें सेशन हिंगा कंक्लूड नेक्स्ट वीक कसं एक महाभारताचे खंयचे एक टॉपिकार जो स्टार्ट केल्ले असे नेक्स्ट संडे देखून सेशनांतू आणि ड्युरींग दीस ह्या सेशनांतूची ह्या विकाची फ्रायडे देखूनची जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स स्टार्ट जाता म्हळ्यार ते भगवद्गीतेचे एसेन्स भागवत पुराण कोंकणी ताची 7 सेशन फॅसिलिटेट कंडक्ट करता आसा हांव सो तुमगेले कोणाक आमचे कडेन तुमगेले कोणाक फ्रेंड्स फॅमिली कोणाक आसल्यार कोणाक तुमकां भगवद्गीते विशीं इंट्रोड्यूस करता म्हळ्यार ते जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ते म्हणटात पण मेन कॉन्सेप्ट पुरा कवर जाता सो ते फ्रायडे देखून नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे जावन मंडे वेडनस ट्युजडे वेड तशें कसं की ते भागवत पुराण कोंकणी ते डिटेल येतले सो ते जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स स्टार्ट जाता सो नेक्स्ट संडे आमी मेळ्ळे आपास खंयचे एक महाभारत खंयचे एक टॉपिकारी त्या नवे खंयचे एक सिरीज स्टार्ट करूं धन्यवाद तुम्ही पार्टिसिपेट केले खातीर पुरा जनाक आयज संडे हरे कृष्ण सेशन कंक्लूड करता 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र वन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮೇಲೆ